कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काकोडा वाठारांत भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो। बिरेस्तारा 12:30 सुमार हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। भुरग्यांक सुरक्षीतरित्या गाडयेंतल्यान भायर काडले। देवादायेन ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावना। घर वयता आनी मुखार ट्रक आसलेलो, त्याची मुखार आनी गाडी आसलेली, स्पीड ब्रेकर आपल्या स्लो जाली म्हणटकच ट्रकूय स्लो जालो। स्लो जातकच तिणे आयल्यान एका फाटल्यान गाडी आसली पळय तेणे आयल्यान ताका अटॅक केलो। म्हणटरीत त्या एक्सिडेंटा भितर भुरगीं चड आशिल्ले, खूब आसलेली 20-25 सुमार भुरगीं आसलेली, पूण देवा हितून त्या भुरग्यांक कांय जालें ना। कितें ती भुरगीं म्हणल्यार केजी भुरगीं आसलेली, पूण कोणाक कांय जालें ना, कोणाक कांय जालें ना। मागीर तांकां पेरंट्सांनी पेरंट्सांनी पण दुसरी गाडी गॅरेज करून तांकां भुरग्यांक घेवन गेली। हेतून कोणाविशीं तुमकां मिस्टेक दिता? मिस्टेक अशी म्हणून जाल्यार आतां सेलो एक्सिडंट न्हू, तो फाटली गाडी रावली म्हणून ट्रक रावलो ती फाटल्यान तेणे ब्रेक तेगे लागलो कितें जालें, तेणे आयल्यान ताका पुश केली, ताका हें केली। त्या ड्रायव्हराक बी कितें जालां? ड्रायव्हराक कांय जालें ना, कोणाक कांय जालें ना। दुसरे वटेन बार्देश तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत हिट अँड रन अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटक नोंदणीकृत आशिल्ली कार चलोवपी पर्यटकान ह्या वाठारांत पार्क केल्ल्या वॅगनर कारीक धक्को दिलो। ह्या वेळार रस्त्यावयल्यान चलून वचपी 2 कामगारांक दुखापत जाली। उपरांत ह्या कारीन पार्क केल्ल्या टॅक्सीक धक्को दिवन पळ काडलो। टॅक्सी चालकांनी ह्या कारीचो पाटलाव करपाचो यत्न केलो, मात तांकां कार सापडूंक ना। उपरांत बागा वाठारांतल्या एका कॅसिनो भायर ही कार दिसली। पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। सकाळी 5 गजाल जाली की रे, ही गाडी आसा पळय म्हणजे टॅक्सीक मारून आनी एक वेगनर आसली पळय, ते 2-3 जाण चलोन वयता स्टाफ आसले तर तांकां मारून बीन तेचे हात बीन हे पकडून तांकां उडयला आनी गाडी पळयत हांगासरल्यान। गाडी आतां हांगा मेळिल्ली आहा, 3 वरांनी सोदले पळय आतां मेळ्ळा। पुलिसांक सांगल्या, कालावड कंप्लेंट केल्ली, ते येता करून अजून थंयसून ते अंजुनान धाडले। अंजुनाचे म्हणटा ते कालावड परत धाडटले म्हणटा, ते अंजुनी कांय ते रिस्पॉन्स काय ना, कितें करपाचें काय ना। गाडी पार्क केलेली आणि सकाळी 6 वाजता डायरेक्ट तिकडे मागून जोरात धडक दिली आणि पुढे गेली गाडी, डॅमेज झाली। किती वाजता हे? सकाळी 6 वाजता असं म्हणतात। सकाळी 6 वाजता तू काय पार्क केली होती गाडी? नाही काय लावली इथं लावली आणि त्याच्यानंतर कोणी आता 7 वाजता आलो, 6 वाजता घेऊन गेले ते तुझ्या गाडीवर मारली गाडी? हो डायरेक्ट। आणि गाडी काय पुढे आली? गाडी तिथनं इथं आली, तिथं आली। काय डॅमेज झाले सध्या? 30 फूट आली 30 फूट पुढे आले। काय डॅमेज झाले सध्या? गाडीचं नंतर डॅमेज झाला, सगळं ऑइल आणि पेट्रोल लीक आहे, पुढे डॅमेज झालंय, तिकडे डॅमेज झालं, दरवाजा उघडणं झाला। इस तरह आ रहे थे, ये तो काम है, रात में काम नहीं आ रहा है। इसके वो आ रहा था उधर से, चलते हुए आ रहा है, पूरा चला स्पीड में आ रहा है, ऐसे चला रहा है पूरा स्पीड में। उसके बाद हम लोग पीछे थे, उसको एक गाड़ी को वाला गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके बाद हम लोग उधर ठहरा गए। आप लोग वहाँ से चल के आ रहे थे? रूम से कितने लोग थे आप? 2 आदमी से। और ये गाड़ी किधर से आई? उधर से स्पीड पूरा एकदम आ रहा था, पूरा स्पीड में पूरा पूरे ठोक दिए इसको गाड़ी इसको होता ना। इसके बाद हम लोग उधर साइड है, उसको मेरा में आ गए। अच्छा, ये लगा तुमको? लगा पूरे टाका मारा है। कितना टाका पड़ा? 4-5 टाका मारा। कितना टाका पड़ा? 5 टाका। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।